तो कार्यक्रम कित्येक वर्सां जाली, 12 वर्सां जाली आमचे कडसून उरलेलो, फाटी उरलेलो. म्हणजे आमची काही कारणास्तव तो आमकां करपाक मेळना. एक्चुली तो प्रत्येक 3 वर्सांत करूंक जाय, नाजाल्यार 5 वर्सांत करूंक जाय. नाजाल्यार कोण तरी नवो लग्न जालो जाल्यार तो करूंक मेळटा, नाजाल्यार एक नवो तुजो कितें आला तो करूंक मेळटा. आनी आयच्या दिसा हो 12 वर्सान आमी परत आमच्या सगळ्या भावान काकांनी फॅमिलीन एक जावन परत हो व्हडलो हाडलो आसा. आनी हो आमचो पारंपारीक असो आमचो एक तो हे आसा, खेळ कसो आसा देवाचो, आनी एक सण कसो आसा तो. ह्या दिसा तुमी कोणी भायलो सुद्दां येवन कितें तुजो नवस तुमी उलोवंक शकता. ह्या देवा कडेन तुमी कितें मागणी करूं शकता आनी ती मागीर सत्य जाता. मागीर तुमी कितें तुमच्या भशेन दिवंक शकता. सगळ्यांत पयलीं आमी आयच्या दिसा देव आमी पुजता. आमचो देव आमच्या घरा आसा तो आमी पुजता. मागीर आमी तेजी घोटी भोगयता. मागीर तेका नैवेद्य दाखोवन आमी तेजी आमची मागीर चेडवा बी आसता ती आपली घोटी हाडून करता. मागीर आमी